पणजेच्या महालक्ष्मी देवळान देवीक नाल्ल दवरून भाजपान आपल्या लोकसभेच्या प्रचाराक सुरवात केल्या। श्रीपाद नायक हाणें आपल्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळान गोंयांत जायते प्रकल्प उबारल्यात। तांच्या कामाचेर प्रश्न उपरासप्यांनी ते प्रकल्प वचून पळोवचे। तशेंच दक्षिण गोंयच्या उमेदवाराक 60,000 परस चड मतांनी वेंचून हाडपाचो दावो मुख्यमंत्री दोदोल प्रमोद सावंतान केलो। आज हम पळयता की फिर एक बार मोदी सरकार आणि अब की बार 400 पार हो नारो भारतीय जनता पार्टी देशभरात दिला आणि या नाऱ्याच्या नेटाचेर आमकां खबर आसा एनडीए 400 पार आणि भारतीय जनता पार्टी 370 पार आणि या 370त भारतीय जनता पार्टीचे उत्तर गोंयांतली आणि दक्षिण गोंयांतली दोन्ही कमळां ही फुलतली आणि पळोवपा खातीर हांव सगळे गोंयच्या जनतेक उलो मारता। आणि आज आम्ही पळयता की फाटल्या 10 वर्सांक ज्या पद्धतीत गोंयांतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट आम्ही करपाक शकले तेच परत एकदा डबल इंजिन सरकार हाडपा खातीर परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे दोन्ही खासदार निवडून हाडपा खातीर समेस्त गोंयच्या जनतेक आमकां सहकार्य करचें। उत्तरेंतल्यान भाऊ गेली 25 वर्सां कंटिन्युअसली तुम्ही सगळे समेस्त गोंयकार मोठ्या उमेदीन निवडून येता। परत एकदा भाऊक थंयच्यान निवडून दिवचो गोंयची सेवा करपा खातीर। गोंयांत केल्ले वेगवेगळे प्रोजेक्ट सातत्यान म्हणजे बरेचशे जाण विचारतात भाऊ कितें केला काय म्हणून हांव तांकां विचारता तुमकां दिसना काय म्हणून। अरे आयुष प्रोजेक्ट जो पुराय देशात ना अशा पद्धतीचो प्रोजेक्ट करपाक शकले आसात म्हणजे तो प्रोजेक्ट आमी आमच्या धारगळ सारकेल्या गावात करपाक शकले। आयुष्यातली 2 हॉस्पिटलां जे मडगांवांतल्या आमच्या मोती दोंगराचेर सुरू आसा आमच्या बेळग्या गावात सुरू आसा भाऊ जेन्ना आयुष मिनिस्टर जाले त्या वेळार हे दोन्ही प्रोजेक्ट आमी गोंयांत हाडपाक शकले। आज दोनापावल हांगा आशिल्ले वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट जर ताचो फाउंडेशन स्टोन जर केन्ना घातलो आसत जाल्यार भाऊ जेन्ना आमचे टुरिझम मिनिस्टर आसले पहिल्या फेजीत तेन्ना त्याच्या वेळार आमी वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूटाचो प्रोजेक्ट जो आसा हो त्याच्या वेळार घालपाक शकले। फाटल्या 25 वर्साच्या काळात कोट्यांनी रुपया खर्च करून जे इन्फ्रास्ट्रक्चर गावागावांतल्यान जे तयार करपाक जाय आसले ते इन्फ्रास्ट्रक्चर भाऊच्या टेन्युअरात आमी पुराय करपाक शकले। हांव परत एकदा भाऊचे खूप मोठ्या प्रमाणात अभिनंदन करता कारण खऱ्या अर्थात आमी सगळ्यांच्या पर्यंत पावपाक शकलेले आसा। पल्लवी ढेंपे हांकां भारतीय जनता पार्टीन उमेदवारी दिल्या। पल्लवी ढेंपे हांवें सांगल्या तशें डेपो परिवाराचें काम हे पुराय गोंयाक खबर आसा। म्हणजे सातत्यान डेपो चॅरिटेबल ट्रस्ट आसतले किंवा तांचे एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट आसतले तांच्यो वेगवेगळे इंडस्ट्रीज आसतले या माध्यमांतल्यान गोंयाच्या काना कोपऱ्यांतल्यान तांचें काम आसा। भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते सातत्यान भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान सदोदीत उभे आसा आणि ही जोड मेळ्या उपरांत निश्चितरित्या दक्षिण गोंयांतलो सीट परत एकदा 60,000च्या मताधिक्यान आमी जिखतले हे हांव मोठ्या प्रमाणात सांगता।